May we received a complaint from some 2-3 advocates, one shop owner, that a theft has taken place on the second floor, building adjacent to the fish market. So upon the receipt of the complaint, we went. We saw that some unknown culprits had effected entry in the shops and offices by breaking the locks of the main door. And after going in there, they committed theft of cash of rupees 25,000 and 4 mobiles. So in this connection, we registered an FIR at Mapsa police station. During the course of investigation, we got information that there are 3 accused who have been released from Kolwale jail last 3 days. So we kept a track on them. They were in Margaon. We used some fellows to call them to Mapsa, and after calling them, we took them in our custody. After interrogation, they confessed that they have committed the crime. We also got the CCTV footage which matches with all the 3 accused, and we recovered all the mobile phone and cash of around 16,000. Bakiche cash they have spent. Okay, all the 3 persons were placed under arrest. They were produced before magistrate, and 5 days police custody remand is been granted. हिस्ट्री सिटर आसा ते हिस्ट्री सिटर न्हू, चोरी जाली न्हू, हाका म्हापसा चोरी जावपाक लागले 2-3 दिसांनी. सो आमी मातशें आमकां दिसलें काय मिलाग्रीचे फेस्त आसा थंयसर आवटसायडर्स येता ते चोरी करतात. आनी आमी कोलवाळे जेलीन विचारलें तांकां की बाबा हे रिसंटली कोण चोर बी सुटल्या. सो तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिली आमकां की हे 3 जाण सुटल्या म्हणून. आनी तो सत्या म्हणटा तो हार्डकोर मडगांव बीन केसी आहा तेज्यो. सो ताका आमी आयडेंटिफाय इन्फॉर्मंट ताका हाडलो हांगासर. ताका कळ्ळें जाल्यार तो आपल्या बिजापूरचो, तो नेटीव ऑफ बिजापूरचो वचपाचो. ताका कळपाक दिवं नाका आनी ताका हाडलो हांगासर. एंड देन प्रॉपर्टी सगळी रिकवर केली. हितून काही चेडवां बी कितें इन्वॉल्व आसा ना पूण अशें आयकूंक येता की जेन्ना तांकां ट्रॅप केला तेन्ना तेंच्या वांगडा कितें चेडवां बी आसलें ना ते आमचे इन्फॉर्मंट ते आमी ती सगळे डिस्क्लोज करपाक शकता. हय ते 3गूय चोरयेन इनवॉल्व आहा. तो सत्या म्हणटा तो सगळो मडगांव सगळे हितून खूब चोरयेनी आहा. आनी ते 2 जाणूय आहा ते चोरयेन इनवॉल्व. अट्टल चोर ते हय चोर 3 दीस पयलीं कोलवाळ्याच्यान सुटल्या. बेल आउट पयलीं कितें क्रायम जालो सर? हय मडगांव ते दे आर इनवॉल्ड इन मडगांव. म्हणून ते डेली ना सेपरेट केसेस. ऑल आर नेटिव्ह फ्रॉम कर्नाटका. हे बी म्हापशेन क्रायम हे 2-3 दिसांनी जाल्ले पूण जाले डिटेक्ट जाले होपफुली. आतां पळोवया होपफुली शांती उरल्या पुरो. कितल्या वरां भितर तुमी डिटेक्ट केले? ना वरां भितर न्हू, टूक टायम. एक 24 तास लागले. सारकें मेटिक्युलस करचें पडलें. इट टूक टायम. येस थँक्यू सर. अलियास वडार, एज 37, रेजिडेंट ऑफ बिजापूर, कर्नाटका. दुसरो अक्यूज संजय शिवाजी बाने, एज 26, रेजिडेंट ऑफ लातूर, महाराष्ट्र. आणि तिसरो अक्यूज मोहम्मद शेख सलीम, एज 28, रेजिडेंट ऑफ गडक, कर्नाटका. पयलो कोण सांगलो तुम्ही? पयलो रमेश सत्या, रेजिडेंट ऑफ बिजापूर, कर्नाटका. बरोबर आहे.